इंडियन एअरफोर्साचे MI-17V5 हेलिकॉप्टर इंडिया चायनाच्या बॉर्डरी लागसार अरुणाचल प्रदेशात शुक्रारा सकाळी कोसळ्ळे। क्रॅशांत 7 जण सोंपले। 5 इंडियन एअरफोर्साचे जाल्यार 2 आर्मी ऑफिसर सोंपल्यात। गजाल फातोडेर सुमार 5 जाल्या। हेलिकॉप्टराचे एअर मेंटेनन्स मिशन चालू आशिल्ले। एक्सिडेंटाचे एन्क्वायरीचे आदेश दिल्यात। आल्ले ते मडगांव होली स्पिरिटा मेरेनची अंडरग्राउंड गटर पायपलायन रोखडीच बदलपाचे आसात। 90 कोटीचे टेंडर काढला म्हूण फातोड्डेचो मंत्री आमदार विजय उलयला। ही पायपलायन सापूच पोन्नी जाल्ल्यान तिका गळटी लागिल्ली। TCP मंत्री विजय सरदेसायान अंडरग्राउंड गटर विभागाचे अधिकारी आणि बाकीचे अधिकाऱ्यांक घेवन बिरेस्तारा नियोजित डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाकडेन आशिल्ल्या अंडरग्राउंड गटराचे इन्स्पेक्शन केले। रिप्लेस करपाक काम सुरवात केल्लें आहा। टेंडर जाल्लो आहा ऑफ अराउंड 90 करोड सुमार टेंडर जाल्लो आहा। एकूच हें जाला म्हणटा तो हो जो स्ट्रेच आहा बिटवीन अंबाजी एंड प्रेजेंटेशन टू आल्लेम, दिस स्ट्रेच वॉज नॉट टेकन अप। सो आतां आमी हो इश्यू आमच्या इवन कॅबिनेटान डिस्कस जाल्लो। आनीक हो गरजेचो इश्यू कित्याक दीस इज ऑल्सो विथ रिगार्ड टू द न्यू हॉस्पिटल दॅट्स गोइंग टू बी शॉर्टली कमिशन। सो आतां तांणी एक नवो एस्टिमेट केला अलोंग द बायपास आनीक which is going to connect the left out areas, that would be around another 50 crores. आज आमी डिस्कशन केला कितें कशें करप तें, आनी 2 एरियाज म्हजे मतदारसंघात ज्यो उरल्यात म्हणल्यार दवंडे आनी मुगुल, हे आमी ह्या सोमारच्यान काम सुरवात करतात। काम बी पडिल्लें आहा, कॉन्ट्रॅक्टर रेडी आहा। सोमारा वी विल स्टार्ट द वर्क फ्रॉम मंडे इटसेल्फ। इश्यू डिस्कस जाल्लोच, इश्यू गरजेचो। इट इज नॉट अबाउट देयर डिपार्टमेंट, बट इट इज अबाउट द प्रायोरिटी ऑफ which section, which portion of the North Main Sewerage Trunk Pipeline should have been taken up first. म्हजें मत अशें आहा की हो पार्ट घेवंक जाय आशिल्लो पयलो, कित्याक हांगा दिसता सारको इश्यू सारको डडडीत दिसता। दुसरे कडेन दिसना अशें न्ही, पूण हांगा सारको दिसता आनी द पायपलायन इज कंप्लिटली गॉन। प्रुडंटा खातीर विश्वेश प्रभुदेसाय। मडगांवात रस्त्याकडे फळभाजी विकूंक दिवचे ना, मडगांव नगरपालिकेन थारायला। केपें काणकोणासावन भाजी फळां घेवन येवपी लोकांक सध्या मडगांवां बसपाक जागो ना। ते मडगांवचे उपनगराध्यक्षाक मेळ्ळे। ताणें तांकां नवी सुवात पळोवन दिता म्हूण उतर दिलां। मात तो मेरेन ह्या बाजारकारांक पोटा पाण्याचो हुस्को। आम्ही आता धंदो करता आतां फळ घेवन विकपा आहा, आमगे भुरग्यां पाट ग्रूप करपा आहा। हे ग्रूप कर म्हणटाय, गव्हर्मेंटीन हे ग्रूप कर म्हणटाय, भाजपाला हाडून म्हणटाय तो घेवन विकपा आमी हिंगा विकपा न्हू, सगळे वर्सां न्हू आमी घाटना, आमी गोंयचे न्हू तो घेवन पट करपा आमी, आमगे भुरग्यांक ही पट करपा आमी दोनाक येता आमी एसटी लोक, आमी दुसरे लोक न्हू। घराचे रोयता आनी तेंची अर्थ बी तसो कांय टायमार मेळना, कित्याक ते माकड मनीस ते खाता ते येता आनी आपली कश्टाची ती मातयेन काम करून ते हाडून हे विकता। गोंयकार म्हणजे रोखडेच धांवून सोडटा, बाकी भायल्यान कसलो रस्त्यार बसो रावन धंदो करीत न्ही, तांकां कोण हे करना, त्रास करना। पूण आमची गोंयची लोक परिस्थिती गोंयांत किल्लोन काडटा आपली माती गोंयचेर, आनी तेच हाडून तर हिंग मार्केटाक एक थंय आतां 10-20-30 रुपयान अशी विकूंक सोदता। सो तेंची अशी साड्याचो कश्टांचो हें तें पासून दिसवड तेंचो बंद ना, तरी आसतना भुरगीं बाळांक कितें तरी जायें अशें म्हणून मोस्टली लोक तो एसटी समाजाचो हे आसा। आनी हे समाजा खातीर आतां सरकार म्हणटा एसटी समाजाक कितलेशें हें करता, कित्याक करून आमी पयलीं आमगे पोट भरताय न्हू, आमी एका पळय आमी धांवणयताय न्हू, मागीर आमी कितें करपा, आमकां पोट भरपा हें। आतां आयिल्ले धांवणोवपाक
तुम्ही दिसाचेच बसता? हां दिसाने होय दिसाने बसता आम्ही कोण काटा रुपये काटा रुपये काटा आमगे तिकीट 50 रुपये सामान करून वरता केन्ना आयिल्ले ते? उपनगराध्यक्षान तांकां लक्ष घालता म्हूण सांगून धाडल्यात. आय टोल्ड देम टुमोरो तुम सान हें जावपाक जायना आमकां एक टायम दिया थोडे दीस आमी आयडेंटिफाय करता आनी तुमकां हें करता. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. घेऊ एक ब्रेक.